डेढ़ सारखे चाल वेळे एक रोड जावन सगळ्या ताका फाटल्यान फुडें ताका बरो सपोर्ट वचपाचो वयता ती ताका नेट दिवपाचो नेटान ताका फुडें सरोन बाबा आमी तुज्या फाटल्यान आसा तेन्ना अशेंच ते फुडाकार घेवन ताका सगळे वयता थंय ताका साथ दिवपाचो बरे तरेन दरेश्वरा कडेन ते आशिर्वाद घेवपा आयला तेन्ना ताका दरेश्वरा आशिर्वाद मेळचो अशें हांव मागता दरेश्वरा बाबा ताका सगळे हे जमलेले आसा तेंचे खंयच फाटीं फुडें जावं जायना बरोबर तेजे बरोबर साथ दिवपाचो आनी ते बरोबर निवडून हाडपाचो ते उजवात लावून येतात कॉर्नर तो फ्लॅगन सगळं बाकीच्या कवर करतो माणसं पुढे
एक झेंडू होते राम एक फ्लॅग होते एक होते कॅप्टन बायच्यान तुमी फोंड्याचो कोण प्रचार चालू केला कशा तरेचो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता सगळे आमचे हांगा लिडर आसा तांचो तो एक उमेद आनी कितें म्हणटा सगळे इतलें हें दिसता की म्हाका सगळे रेडी आसात नो आख्खें फोंड्यान वचोन आनी लोकांची काळजां जिखपाक एक अनुभव जाल्लो आसा म्हाका दिसता ह्या तालुकान 3 मिनिस्टर आसून पासून म्हाका दिसता खंय ना खंय लोकांची आशा आसा ती पुरी जावं ना 4 मिनिस्टर जितले 4 मिनिस्टर जितले लोकांक होप आशिल्लो की 4 मिनिस्टर म्हळ्यार समथींग अनबिलिवेबल तरी पूण लोकांची कामां जावना स्वताची कामांच करतात ते लोकांची कामां करूंक ना सावथ गोवा खातीर मॅनिफेस्टो कितें हायलायट पॉयंट मेन कितें आसा तुमचो पळय आमी बेजिकली अनएम्प्लॉयड युथांक लागून तांकां आमी एक स्कीम काडल्या युथांक स्कील डेवलपमेंट मागीर बायलांक लागून स्कील डेवलपमेंट मागीर आमचें पर्यावरण जें डिस्ट्रक्शन जाता सद्या आख्खें गोंयभर ताजेर आमी स्पेशल फोकस दवरला अशें खुबशे हें आसा टोटली इन द इंट्रस्ट ऑफ गोवा इंट्रस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली यूथ एंड विमेन सध्या बीजेपीले क्रिटिसिजम जाता तुमचेर कित्याक तुमी कॉन्स्टिट्युशनाचेर कितें हें केलें तुमी कितें तेजेर रिप्लाय ते ताणें ट्विस्ट एंड टर्न केला स्टेटमेंट केल्लो की निवडणूक आयोगान तुमचे रद्द करचें पळय फर्स्ट ऑफ ऑल काल कित्याक केलें ताणें तें तुमकां फोकस ताजेर हाडटा काल तें आयलां कला अकादेमीचे सगळे कलॅप्स जाले ताज महल कलॅप्स जाले एक बारीक पावस आयलो आनी ते फोकस चेंज करपाक सोदताले दुसरें हांवें जें म्हणा खंय म्हणा आनी खंयच्या कॉन्टेक्स्टान म्हणा इट इज इन पब्लीक डोमेन बारीक आयकया हांवें कितें म्हणा तेन्ना जेन्ना लिबरेशन जालें एक आमकां तर प्रोविजन केल्लें स्पेशल स्टेटसाचो आनी कितें आयज ज्यो आमचे सगळे जमनी विकतात सगळे आमचे न्हंयो गेले न्हंयो आयज आमची आवय म्हणटा म्हादय आमी डायवर्ट करता आमकां विचारनासतना प्रधानमंत्रीन 28 डिसेंबर 2022 डायवर्ट केले आमच्या कोस्ट लायन काडून MPA म्हणटा ताका दिलो मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी सेंटर अंडर आसा आमच्या फिशरमॅनाचेर अत्याचार दाबोलीम एअरपोर्ट बंद करूंक सोदता ताका लागून ऑलमोस्ट 3 ते 3.5 लाख लोकांक तांच्या पोटार खट पडटली मायनींग डिपेंडंट लोक आसा 4.5 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंडंट आयज तांचेर अत्याचार जाल्लो आसा एवरी 6 मंथ्स म्हणटात की बाबा स्टार्ट करतले 2014 प्रधानमंत्रीन सांगलें आपूण स्टार्ट करता म्हणून तर असले इतले तांचे फेलियर जाल्ले आसा सो आमचे जे पर्यावरणाचेर अटॅक जाल्ले आसा भायले येवन सगळे जमनी घेवन काबार जाले तो तर स्पेशल प्रोविजन घाल्लो तेन्ना जाल्यार आमचे इंट्रस्ट प्रोटेक्ट जावपाचो आतां हांव म्हणटकूच तांणी आरोप घाला म्हजेर बट 12 जानेवारी 2014 जेन्ना तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात आनी आतांचो प्रधानमंत्री जेन्ना तो कॅन्डिडेट म्हूण आयिल्लो मेर्शे याद आसतली तेन्ना हांवें म्हणा ते ताणेंच म्हणा दॅट व्हिडिओ आयज कोणें म्हाका धाडलो हांवें म्हणा अरे तोय एंटी नॅशनल जालो प्रधानमंत्री एंटी नॅशनल ताणेंय सांगलो स्पेशल स्टेटस हें केला म्हण वाय स्पेशल स्टेटस आशिल्लो आमकां हिमाचल प्रदेशाक आसा आयज हिमाचल प्रदेश भायल्या मनशान घेवपाक जायना जमीन आयज तर आमचे कडेन जमीन उरलेली फाल्यां पळय आमच्या सगळ्या फॅमिलीन 2-3 भुरगीं आसता फाल्यां वाडटली तांची फॅमिली खंय वेतली जमनीत काबार जाल्यो जाल्यार सो दॅट इज द डिमांड एंड दॅट डिमांड वील स्टँड आमकां जाय तो स्पेशल स्टेटस लेट जाल्ली आसा गेले आमचे जमनी आमी उलो मारपाकूच उरले सरकारूच इनवॉल्ड आसा विकपाक सगळे ब्रोकर हे आसा ते मिनिस्टर
प्रधानमंत्री येता 27 तारखेर आता येताना आमी व्हिडिओ काडला जमीन सगळी डिस्ट्रॉय करून रेडीमेड आता तांचे तयार करता जमीन ती जमीन कोणाची आमच्या लोकांची आता आमी सध्या अर्दे वर पयलीं आता व्हिडिओ काडला सगळे JCB BCB आमची जमीन मरे आमचे गरीब लोक केन्ना तांकां जमीन मेळटली इलेक्शन जाता तांकां नोटीस येता घरां मोडटा म्हणून आमचे स्थानीक गोंयकार ST समाज आयज पळय ST समाजान जमीन सांबाळल्या 6,000 वर्सां पयलीं स्थानीक गोंयकार ते आयज तो आपणाचे हक मागता तेन्ना स्पेशल स्टेटस दिल्लो तांकां सगल्यांक जमनी घरां सगळें आसपाचें हो डिमांड आमचो जाहीर आसतलो फोंड्याक कसली समस्या तुमी सुटावे करतले कितें तुमी जाणून घेतला फोंड्याक पळय आमी पयले 3 फावट आयल्या बाब राजेशान आनी आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियमान आमकां हेल्प केल्ले सगळ्याक वचपाक टू अंडरस्टँड प्रॉब्लेम आसा मॅक्झिमम म्हळ्यार जे धाकटे ट्रेडर आसा तांकां GSTचो तांचेर खूब मार पडलेलो आसा जे GST ज्या प्रमाणे तांणी लागू केल्ले इन हरी फक्त आपणाक एक क्रेडीट घेवपाक आपणें केलें म्हणटे तो आयज पासून तांचेर मार पडलेलो सगळ्या ट्रेडर्सांचेर धाकटे बिजनसांचेर मार पडलेलो दुसरें यूथ आवय बापूय कश्ट काडटा सेव करता भुरग्याक शिकयता जेन्ना एड्युकेशन कंप्लीट जाता जॉबाक जाल्यार मिनिस्टर आनी हे सगळे आसा ब्रोकर पळय पॉलिटिकल ब्रोकर 20 लाख 30 लाख ते मागता खंय वेतले ते त्या खातीर आमच्या मॅनिफेस्टोन आमी इन्क्लूड केला स्पेशल फोकस ऑन अनएम्प्लॉयड यूथ सो हे मुद्दे म्हणटा ते दुसरे बायलांक आमी स्किल्ड ट्रेनिंग दितले आमच्यो बायलो सगळ्याकीन म्हाका दिसता मोस्ट एंटरप्रायझींग एड्युकेटेड आयज तांचे कांयच जॉब ना फक्त म्हणटा तुमकां आमी हे स्किमांतले 1,000 दितले 2,000 दितले ना तांकां फ्रूट दिनाका झाड दी झाड आसल्यार सदां फ्रूट मेळटले तांकां वी वॉन्ट टू एम्पावर द विमन राजेश बाब आयज फोंड्या फेरयेक आहा तुमी कॅन्डिडेट कॅम्पेनींग कितें रिस्पॉन्स आनी कशें कितें लोकां कडेन तुमी एक्सेप्ट करता पळय आमचे फाटल्या इतराक एक कार्यकर्त्यांची मिटींग जाल्ली आनी ताजे नंतर आज आमी एक प्रचाराची खरी सुरवात फोंडेच्यान करता दरेश्वरा कडेन आज आमी हांगा गाराणें घातलां आनी अवश्य आमचे जे कॅप्टन विरॅटो आसा तांकां विजय हो तांचो निश्चित आसा आज आमचे हांगा आमी शॉप टू शॉप सगळ्या लोकांक मेळटले मार्केटान वतले मार्केटान लोकांची भेटी घेतल्यो लोकांच्यो समस्या जाणून घेतले तशेंच हवेली दर्गान वतले थंय बी लोकां कडेन मेळटले आनी अशें आज हो गाठी भेटीचो प्रचार आसा रिस्पॉन्स एकदम बरो आसा लोक आज खंयचें कितें जालां की राजकारणान आज लोक ओपनली उलोवंक सोदिनात कित्याक तुमकां खबर आसा तुमकां प्रेसाकूय खबर आसा की दबाव तंत्राचें राजकारण चल्लां कोणें जर कितें केलें जाल्यार ताका त्रास करप धंद्याक त्रास करप नोकरेक आसा तेजी ट्रान्सफर मारप हें सरकाराचें दबाव तंत्र हें चलिल्लें आसा आमचें पळयलां तुमी आज अरविंद केजरीवालाक जेलीन हेमेंत सोरेनाक इंडिया अलायन्साच्या लिडरांक जेलीन म्हणजे खंय तरी एक दबाव घालप भयभीत भयाचें एक वातावरण निर्माण करप फाल्यां हांव वेवसायीक म्हाजेरूय फाल्यां कितें तरी भयाचें वातावरण निर्माण करूंक शकता पूण आमी भिनात कित्याक आमकां आमचे सगळो वेव्हार आसता तो स्वच्छ आसता पूण अशें दबाव तंत्राचें पूण लोक हांव सांगता तुमकां लोक एक लोकां मदीं प्रचंड भावना आसा हे भाजप विरोधान कित्याक जी म्हारगाय वाडल्या जशें कॅप्टनान सांगलें अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन पयलीं भुरग्यांक लोक म्हणटाले कितें आपल्या भुरग्यांक शिकोवपा पुरते आपले पयशे खर्च करताले भुरग्यांक शिकयले बरें शिक्षण दिलें पूण आज हें शिक्षण पूर्ण जाल्या नंतर सुद्दां पालकांची आनी एक जबाबदारी आसता की पयशे दिवप आनी ती नोकरी मेळोवंक जाय सो हो सगळे लोकां मदीं आज असंतोश पसरलेलो आसा बरो रिस्पॉन्स आसा ओके विराटो बाब म्हाजो एक क्वेश्चन आहा तुमकां आज जी पल्लवी डॅम्पो जिका आज गोंयचे लोकांचे सामान्य आनी तुमी आज फोंडा एरियेन आहा फोंडा एरिया कन्सिस्ट ऑफ शिरोडा मडकय मागीर उसगांव हांगा हे लोक सर्वसामान्य सामके कॉमन लोक आसा तुमकां अशें दिसता की BJPन जिका कांय खबरूच ना लोकांचे विशयच खबर ना BJPन हो एक कॅन्डिडेट लोकांचे थोपपाचो प्रयत्न केला पळय एक तांची ती इंटरनल मॅटर BJPचे ते कोणाक कॅन्डिडेट दवरला पळय ते तांचें डिसिजन बट मे बी एज अ कॉमन सिटीजन पॉलिटिक्स सेपरेट करीत जाल्यार हांव कॅन्डिडेट नाशिल्लो आनी कॉमन सिटीजन आशिल्लो जाल्यार म्हाकाय दिसपाचें सदांच BJPन म्हणा दे आर केडर बेस्ड एक कार्यकर्त्यांचो एका कार्यकर्त्यान 20, 30, 40 वर्सां पासून आपणाची दिलें ते कार्यकर्त्यां मदें कोणूच नाशिल्लो तुमचे फोंड्यानूच बाब नरेंद्र सावयकार जावं आदलो MP तो आशिल्लो म्हण आयकता दामू नायक अशें आशिल्ले ते हांव परते म्हणटा देट ते इंटरनल मॅटर आतां कित्याक लागून हाडल्या तिका शी इज नो वेर कनेक्टेड वीथ पॉलिटिक्स
खंय तरी कितें कॉन्स्पिरसी आसतली, कितें तरी तांचं एक आसतलें, नाल्यार समवन नॉट कनेक्टेड विथ पॉलिटिक्स. आनी म्हाका दिसता थंय लोकांकूय दिसलें की बाबा इतले पयशेकारां हाडून दवरप म्हणजे इट हॅज नाव टर्न इंटू पिपल्स पावर वर्सीस मनी पावर्स. हें पुर्तुगेजच्या टायमार तशें जातालें. श्रीमंत लोकांनी दामून दवरलेले. आयज बहुजन समाजाचो लोक ओगी रावपाक आमी वेता थंयच्यार आमकां असो रिस्पॉन्स मेवला की आमच्यान आय कम फ्रॉम अ मिडल क्लास, आय कॅन अंडरस्टँड कितें प्रॉब्लेम आसा पळय ते. गॅसीचो तर सिलिंडराचो प्रायस मातसो वाडत हांव जाणो कितें हें जाता. हांव पेन्शनर, हांव जाणो ताचो परिणाम कितें पळय तो भाजयेचो. हांव तुका म्हाका खंयचोय विचार, कांद्याचो प्रायस विचार, टमाटाचो विचार, बटाटाचो विचार, व्हेजिटेबल खंयच्याय हांव आय डू मार्केटींग, हांव जाणो कितें परिणाम पळय तो. मातसो वयर सकल जाता. बेलगांवसान मातशें लेट जालो जाल्यार कितें परिणाम जाता. मातसो पावस पडलो डिले, खंय एक्सिडेंट जालो, एवरी हावज होल्डाचेर हो परिणाम कितें जाता. लोक सेफ गॅसीचो प्रायस, आतां गॅसीचो प्रायस खंय पावला. नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्रीन सांगुल्लें 2014 की 400 रुपया गॅसीचो प्रायस. इलेक्शनाक वेच्या पयलीं नमान करा, रांदचे कुडीन आनी वोट करा. आतां आमी लोकांक सांगता, हांवूय करतलो तें. 7 मे दीस सकाळीं फुडें उठून गॅस सिलिंडर आतां खंय पावला ताकाय आमी नमान करून वोट मारतले. ओके मोस्ट ऑफ सपोर्ट आहा काँग्रेसीक आणि तुमचो असो कितें पाठबळ आसतलो ह्या सीट हाडपाक? बट आमच्या इंडिया अलायन्साचो आमी काँग्रेसीचे प्री पोल एलाय फाटल्या इलेक्शनाक आनी ते अलायन्स कंटिन्यू जाल्ले आसा. मागीर इंडिया अलायन्स हालीं फॉर्म जाला आनी नाव वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायन्स ऑल्सो. एक देशान असो माहोल चल्ला की भंय घालप, राजेशान सांगला तशें भंय घालप एक वातावरण चालू आसा. आनी दुसरे वटेन म्हारगाय, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो प्रचंड प्रमाणान वाडपा चाललो. आनी फाटले एक 4 दीस तुमी पळयशात जाल्यार प्रधानमंत्र्याचें भाशण ते अनएम्प्लॉयमेंट, डेव्हलपमेंट हे सगळें सोडून जातीच्या धर्माच्या नांवाचेर लोकांक भयभीत करपाचे. आमचे जे बायलांचे मंगळसूत्र जे आसा एक पवित्र हे ते ताजेर सुद्दां प्रधानमंत्री आतां पावलो. म्हणल्यार एक दाखोवन दिता की देशान कसलें वातावरण चल्लां तें. अंडरकरंट जाका आमी म्हणटात. आज गोंयानूच अशें इलेक्शनाचें वातावरण लोक थंड आसा. हाचो अर्थ कितें? काल फोंड्या मिटींग जाली, साईनगरांची सुद्दां मिटींग जाली, मुख्यमंत्री ते आयलो. तो फोटो जर झूम करून पळयशात जाल्यार चडशे लोक फोंड्याचे दिसनाच. वास्को आमकां कळून आयला की आतां वास्कोच्यान हांगच्यान गाडयो हाडिल्ल्यो म्हणून. सो हातून स्पश्ट जाता की जे वतात ते कंटिंजंट घेवन वतात. कंटिंजंटा कशी आसतात वतात तेच लोक घेवन वचप सगळे कडेन आनी फोटो घालप आनी एक वातावरण करप. अशें ना म्हारगाय वाडिल्ली आसा. कॅप्टन बाबान सांगला तशें तो स्वता एक पेन्शनर आनी तो बाजार करपी. कारण ताका 2-3 जेन्ना आमी फोन केलो की कामां आत्तां आपूण बाजारांत आयला म्हणून ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. सो ही नोज द पेन ऑफ अ कॉमन मॅन. आज फोंड्यान आमच्या 4 मंत्री आसात पूण विकास कांयच ना. डेव्हलपमेंट म्हणटा कांयच ना. डेव्हलपमेंट विथ कन्सेंट जावपा जाय तो कांय ना. तुमी प्रचंड हे म्हणटात कितें म्हणटात अनडेव्हलप्ड उरले आमचे 4 मतदारसंघ फोंड्या तालुक्यान. 3 हातूंतले सावथ गोवान पडटात. सो हो एक टायम आयलो असो लोकांक दाखोवपाक की वी आर स्टँडींग विथ द पीपल. एक कॉमन मनशाक आमी निवडून दितले आनी आमकां खात्री आसा जे 5 कोटी ताका वर्साक मेळटा कॅप्टन बाबाक एज MP लेड फंड. म्हळ्यार 5 वर्सांक 25 कोटी रुपया, वर्साक 5 कोटी. कमीत कमी एक 2 ते 3 प्रोजेक्ट तो फोंड्यात दितलो. जे हांगचे फोंडेकार जे आसा सगळ्यांक हांकां जाय तो प्रोजेक्ट तो दितलो. हातून मातूय दुबाव ना. आनी खात्री आसा की फोंडेच्यान जे फाटले फावट BJPक 13,000 मतां पडले, 13,000 ऑड कितें तरी, ते आमी रिस्ट्रिक्ट करून 10,000 सकयल दवरतले. आनी आमची मतां जी आसा ती 10,000 प्लस व्हरपाक बाब राजेश ताका सगळी टीम आसा, सगळे प्रयत्न करतले. आनी 10,000 प्लस मतां कॅप्टनाक आमी फोंडेच्यान दितले. आज आमी ताका उतर दितात. ओके एक लास्ट एक प्रश्न तुमकां. आज दोन्ही BJPचे कॅन्डिडेट जे आसा ते आपले कितके कार्य आसा समाजान, कितके कार्य केलां हेन्ना उलयता. स्पेशली श्रीपाद नायक ते फक्त मोदीचे कामाचेर आपल्याक वोट मारा म्हणटा. हेजेर तुमचें कशें कितें पळोवप? म्हणजे ते मानून घेता म्हणजे जेणे 25 वर्सां सत्ता भोगली ते आपले कार्य आज सांगूकूच शकना, लोकां मेरेन पावोवपाकूच शकना. ते फक्त मोदीचें नांव घेवन आपल्याक वोट मार म्हणटा. पळय तातूंत ते मानून घेतात आनी सांगून दिता की तांणी कांय काम करूंक ना. म्हाका पळयनाका मोदीक पळया म्हणटा ते. हे लास्ट 10 वर्सां तेंच चल्लेलें आसा. फाटल्या इलेक्शनाक 2019 जेन्ना लोकांनी सगळ्यांनी श्रीपद भाऊ नायकाक विचारलें तुवें कितें केलां? आसूं रे आमचो मोदीन काम केलां तें मातशें पळया म्हण. ह्याय फावटी तेंच उलयता.
केन्ना पासून चलतले लोक पिशे न्ही लोकांकूय पेशन्स आसता 1 चान्स 2 चान्स 3 चान्स अशें जर दीत जाल्यार आपणाच्याच पांयार कुराड मारतले न्ही तर लोक हुशार लोक ह्या फावट दाखोवन दितले आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे पयर सांजचे 5 जो रिपोर्ट आयला सिक्रेट सर्वे दोनूय सिटी आयल्यो काँग्रेसान पुणे खातीर कितें डेव्हलपमेंट प्लॅन आसा खुबशे फोंड्यान रिक्वायरमेंट आसा जशें आमी लास्ट टायम जस्ट राजेश बाब दुर्गादास एडवोकेट तिळवे आमी बशिल्ले डिस्कस करताले म्हाका दिसता विजन नाशिल्लें विजन लावंकूच ना फोंड्यांक जशें चल्लां तशें दामोर लाय आनी कितें कर तेंच लिपस्टीक म्हणटा पळय ते लिपस्टीक लावन कामां चल्लेलीं आसा तुमी कितें दितले काय म्हणटा तुमी निवडून येयले जाल्यार पुणे खातीर कितें डेव्हलपमेंट करतले पळय देर हॅज टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वन प्लॅन एक प्लॅन आसपाक जाय ओवरऑल प्लॅन नॉट फॉर 1 year or 2 years मास्टर प्लॅन फॉर 50 years ती प्रॉब्लेम वास्कोन जाल्लें आसा ते पुर्तुगेजांना ती पळय केल्लें तशेंच आसा फक्त डामर घालता डिवायडर घालता दॅट मास्टर प्लॅन हॅज टू बी देर वी हॅव टू थिंक फ्युचरिस्टीक आयज आमचे कडेन शिकुल्ले लोक आसाय पळय ऑल 3 आर एक पिलर कशे ते आसा हांगा पळय आमचे विलियम बाबा सगळे लोकांक घेवन आर्किटेक्ट असो हय दॅट शूड बी द इन्वॉल्वमेंट हांगा प्लॅनिंग कशें जाता म्हाका कमिशन कितलें मेळटलें आनी कितें कोणाक कितलें कमिशन ताका लागूनय पाड पडटा मिनिस्टर आसा तांचे भुरगे इन्वॉल्ड आसा आनी कितें नो इट हॅज टू बी अ पिपल्स इन्वॉल्वमेंट इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणटा पळय हॉस्पिटल आसा पळय पुणेचे मेन ते आतां 10-12 वर्सां जालीं ते सिटी स्कॅन येना सगळे लोक डिपेंड आसा जीएमसीचेर तुमचें कितें प्लॅन आसा एक्झॅक्टली ते हांगाच न्ही आतां आमकां फोन आयले काणकोण तशेंच जालां आमचें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव पळय आसा ते कितें ICU सारकी चलना वन्स वीक आपोलो आनी GMCच्यातलो डॉक्टर वेता थंयसर तुमी कितें प्रॉमिस करता आतां फोंडेकारा खातीर सिटी स्कॅन ना तर डॉक्टर MP लेडा फंडामध्ये वॉट एवर इज पॉसिबल अँड अलाउड प्लस वी वील इन्वॉल्व अदर एजन्सीज हातून जायना म्हणून सोडूंक जायना वी हॅव टू हॅव अ विजन दॅट हॅज टू बी देर जर MP फंडान MP LED फंडांतल्यान जर सिटी स्कॅन जर दिवपाक मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता कॅप्टन विरियाटो सगळ्यान पयलीं फोंडेच्या हॉस्पिटलाक सिटी स्कॅन मशीन दितले आनी आयज कॉस्ट खंय कांय न्ही इट इज नॉट मच आज फोंड्यान पळय प्रायवेट सिटी स्कॅन आयले हॉस्पिटलाक पूण आमच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान सिटी स्कॅन येना बारीक सारीक एका लोकांक GMC आनी ह्या आतांचो प्रश्न हो आज जेन्नाच्यान सब डिस्ट्रिक्ट आमच्या ID हॉस्पिटल जाका आमी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा ते उगडला तेन्नाच्यान लोक बोवाळ घालीत आसता फोंड्यान आतां कितकी 10 वर्सां जालीं खंयची सुविधा फोंडेकारांक मेळ्ळ्या सदांच फोंडेकार सुविधा पासून वंचीत उरल्या आनी फोंडेकारांक पाशेसूय खूब तशें फोंडेकार रिएक्टूय जायना पळयात तुमी रिएक्शन मातशें आमचें कमी पळय आनी एक मार्केटाचो प्रश्न खंयचोय प्रश्न घेयात अजून सुटावो जाल्लो ना खंयचोच प्रश्न हांगाच तुमी पळयता आतां कितके प्रकल्प जे आसा हांगा सायडीनूच गोल्डन जुबली कितके 2 वर्सां जालीं फाटल्याक म्हाका दिसता वर्स 1.5 वर्स पयलीं मुखेलमंत्री आयिल्लो ताणें सांगिल्लें आपूण हें बेगींतल्या बेगीन कंप्लीट करून दिता थंय फातरूय हालूं ना अजून मार्केटाचो विशय गॅप सांगून म्हणजे तेच विशय झरता गेली 10 वर्सां जाले तेच विशय झरत आसा आनी आमी तेच विशयाचेर उलयता लास्ट एक सांगता बॉटम लायन 200 दोतोर वर्साच्या वर्सा पास जाता तांची फी कोण भरता तुमी आनी आमी टॅक्स पेयर्स ते 200 दोतोर खंय वेता एटलिस्ट 2 वर्सां असो बॉन्ड आसपाक एक बॉन्ड आसा तांकां बॉन्ड आसपाक जाय की हेल्थ एट युअर डोर स्टेप म्हणून आमी 3 वर्सां एक गोंयच्या आवाजान हे काडलेले तसलें विजन आसपाक जाय आयुश्यभर आमी टॅक्स पे करता त्या टॅक्सान 200 भुरगे सदां पास जाता ते हांगच्यान वेतात खंय भायर वेता थोडे आसतात वी हॅव टू थिंक डिफरंटली आउट ऑफ द बॉक्स तांची कसो रिटर्न सेवा मेळोंक शकता लोकांनी जाणी टॅक्स पे केला पळय ते टॅक्स श्रीमंत लोकूच पे मॅक्झिमम टॅक्स इज पेड बाय मिडल क्लास एंड लोअर मिडल क्लास सगळ्या वस्तूंचेर आनी फोकस वील बी ऑन सब डिस्ट्रिक्ट हें हांव तुमकां उतारता ओके सुरेल बाब तुमचो कसो कितें आज झरेश्वराच्या पांया कडेन आमी नतमस्तक जावन आयचो फोंडेचो प्रचार हांगा चालू करता आमचे जाणटेले न्ही खूब हुशार आशिल्ले म्हणजे झरी कोडलो झरेश्वर मागीर कटमगाळ थंय वनराई बसयली दोंगरांचेर तांच्यांनी वनराई बसयल्यो ते देव कुरीस मस्जिदी हाडल्यो हें सगळें कित्याक हाडलें
जाल्यार आमचें पर्यावरण प्रोटेक्ट करपा खातीर. पर्यावरण जर आमचें सांबाळून दवरतले जाल्यार आमी सांबाळून उरतले, आमचें गोंय साबूत रावतलें. आनी हें आमच्या जाणटेल्यांक बरे तरेन खबर आशिल्लें. आज आमी तुमकां एक उमेदवार दिला, एक कॅन्डिडेट दिला, तो असो आसा जो एक्टिविजम करतालो आमचें गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. जाणें कारगिलाच्या वराच्या वेळार थंय बॉर्डरीचेर झगडला आमचे देश सांबाळपा खातीर. असलो कॅन्डिडेट आमचे कडेन आज तुमचे कडेन पर्याय म्हणून आसा आनी तो पर्याय तुमी चूज करपा जाय, सगळे फोंडेकारांनी, सगळ्या सावथ गोवाच्या लोकांनी. कारण असलो कॅन्डिडेट तुमकां आनी खंयचीच पार्टी परत दिवपाक शकपा ना. कॅप्टन विरिएटो हे कारगिलाच्या वॉरान इन्वॉल्व आशिल्ले, फ्रंट लायनीचेर आशिल्ले. तांकां खबर आसा की आपलो देश कसो सांबाळप तो. ते जर निवडून आयले आनी आमकां खात्री आसा ते बरे बहुसंख्य मतांनी निवडून येतले आनी आमचे जे प्रश्न आसा ते लोकसभेन मांडटले. उमेदवार फक्त लोकल कामां करपा खातीर आसना. उमेदवारान आमचे जे मेजर प्रश्न आसा ते वचून लोकसभेन मांडपा जाय आनी थंयच्यान तो कायदो पारीत करून हांगा हाडपा जाय, जाणे करून सगळ्यांचें बरें जातलें. आनी तो आवाज आज इंडिया अलायन्सान तुमकां दिला. BJP डबल इंजीन जर म्हणटा जाल्यार सगळ्यांनी विचार करा इंडिया अलायन्साची कितली इंजिनां आसा ती. हांगा काँग्रेस आसा, हांगा आप आसा, हांगा गोवा फॉरवर्ड आसा, NCP आसा, शिवसेना आसा, अशें कितलीशींच इंजिनां आज लागतलीं आनी कितली नेटान उदरगत जातली ही तुमी विचार करा. BJPचे डबल इंजीन फोंड्यान मिक्स फायर जाला. फोंड्यान 4 मंत्री आसून कितें उदरगत जाल्या तुमच्या फोंडेची ही तुमी विचार करा. तुम्ही पळोवपाक शकता फक्त डांबराचे डांबर घातले म्हणून उदरगत न्ही. दर इलेक्शन येता त्याच्या 10 दीस पयलीं डांबर पडटा, डांबराचो वास आमच्या नाकान वता आनी आमी मत मारपाक वता. ह्या फावट तुम्ही विचार करा, डांबराचो वास घेवं नाका. जशें कॅप्टनान सांगलें सिलिंडराचो वास घेया, कितले पयशे पडटा ते पळया आनी मतदान करपाक चला. आज बरो पर्याय इंडिया अलायन्सान तुमकां सगळ्यांक दिला. तो पर्याय तुम्ही निवडा आणि आमच्या कॅप्टन विरिएटोक बऱ्या मोठ्या बहुसंख्य मतांनी फोंडेच्यान लीड घेऊन तुम्ही सगळ्यांनी निवडून दिवपाची गरज आसा. काँग्रेस पक्षाचा कॅप्टन विरियाटोंचा काँग्रेस जिंदाबाद. कॅप्टन विरियाटो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. ममता चल या नाही